पास्काचो काळ दुसरे सातोळे बेरेस्तार सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 3 वळी 31 ते 36। स्नान दातारा जुआवान आपल्या शिष्यांक म्हटले, जो वयर थावन येता तो सगळ्यावून व्हरतो, जो पृथ्वीमेंतलो उपजता तो पृथ्वीचो आनी ताचे उलोवणे पृथ्वीचे, जो स्वर्गार थावन येता तो सगळ्यावून व्हरतो। आपणे देखला आनी आयकला ताची तो साक्ष दिता, तरी पूण कोण ताची गोवाय मानून घेना। ताची गोवाय मानून घेता तो मनीस देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता, कित्याक जाका देवान पाठयला तो देवाची उतरां आयकता। देव ताका माप मेजप नासतना ओत्मो दिता। बाप पुताचो मोग करता आनी ताणे सगळी वस्तू ताच्या हातान दिल्यात। जो पुताचेर बावार दवरता ताचे सवें सासणाचे जिवीत आसा। जो पुताचेर बावार दवरिना तो जिवीत बगूंक पावचो ना, पूण देवाचो क्रोध आपल्या माथ्यार हाडटा। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखांडी तुका क्रिस्ता। नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान स्नानदाता जुआव म्हणटा, जो वयर थावन येता तो सगळ्यावून व्हरतो। ताका देवान पाठयला आनी देवाची उतरां उलयता। देवान ताका ओत्मो दिला आनी सगळ्यो वस्तू ताच्या हातान दिल्यात। आनी तो म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी। तो आमकां जिवीत दिवंक आयला आनी सुभां जिवीत दिवंक आयला। तर आमी सगळीं जाणां ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आमचो बावार दवरून सासणाचें जिवीत जगुया। आमेन।